एजिकेल प्रवादीच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पूर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाची भुरगीं ज्या ज्या देशांत गेल्यांत थंयची तांकां भायर काडटलो. जोळी मोळी शिंपडल्यांत तांकां जमा करतलो आनी आपल्या खाशा देशांत परतून हाडटलो. ह्या म्हज्या देशांत इस्रायलाच्या दोंगराचेर हांव तांचें एकूच राष्ट्र करतलो आनी सोमेस्तांचेर एकलोच राजा राजवट चलयतलो. 2 राष्ट्रांनी आनी 2 राज्यांनी ती दोशी आसची नात. कुड्ड्या देवांची बोजोण करून आपल्या नोश्ट्या कर्तुबांनी व दुसऱ्या कसलेंच पातकांनी ती बोश्टोवची नात. तांणी जाय ते पावटी म्हाका नाकारला. तातूंतली हांव तांकां निवारतलो, तांकां नितळ करतलो. ती जातली म्हजी पोरजां आनी हांव जातलो तांचो देव. डेवीड म्हजो सेवक तांचेर राजवट चलयतलो. सगल्यांक एकूच गवळी आसतलो. ती म्हज्या आज्ञा सांबाळटली आनी हांवें दिल्ले कायदे पाळटली आनी तांचे प्रमाणे चलतली. जो देश हांवें म्हज्या चाकरा जाकोबाक दिल्लो आनी ज्या देशांत तुमचे पुर्वज जियेताले त्या देशांत ती जियेतली. ती तांची भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांची भुरगीं थंय जियेतली सदांकाळ. आनी दावीद म्हजो सेवक तांचो फुडारी जातलो. तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, सासणांक तोखपाचो करार. तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो आनी तांचे मदें सदांकाळ म्हजें पवित्र बिराड करतलो. तांचे वयर म्हजें ठिकाण करून हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी पोरजां. आनी जेन्ना तांचे मदें सदांकाळ म्हजें ठिकाण आसतलें तेन्ना राष्ट्रांक कळटलें की इस्रायलाक पवित्र करता तो सर्वेस्पोर हांवूच. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायलोलो तोच तांकां जमा करता. जसो शेळी जसो गवळी शेळ्यांक राखता तसोच तो ताका राखता. सबाब, गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलिश्ट राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सबाब, गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं. तरणाट्यांक तशें म्हाताऱ्यांक खुशालकाय भोगतली. तांचें रुदन संपोवन तांकां हांव संतोश भरीत करतलों. तांकां बुजवण दितलो. तांची दुकां बरीत काळजां आनंदान भरतलीं. सबाब, गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गार. तुमची सगलीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी नवें मोन घोडात.
जोवांव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून केलेलें तें पळोवन मारियेशी आयलोल्या जुदेवांतल्याक जायते जाणांनी ताचेर विश्वास ठेवलो. पूण ताचे भितरल्यान कांय जाणांनी फारिझेवांशी वचून जेजून केलेलें तें तांकां कळयलें. म्हणटूच परम याजकांनी आनी फारिझेवांनी आपली सभा भरली. ताणें म्हणलें, हो मनीस जायत्यो खुणा करून दाखयता आनी आमी कितें करता? आमी ताका असो सोडलो जाल्यार सगळो लोक ताचेर विश्वास दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येवन आमचे देव मंदिराचे आनी आमचे पोरजेचे भस्म करतले. तांचो मदलो एकलो कायफस नांवाचो त्या वर्साचो परम याजक आसलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कांयच समजनात. सगळ्यो राष्ट्राचो भस्म जावचे परस पोरजे पासत एकलो मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी समजनात. हें ताणें आपलेच मनांतलें म्हणलें ना, पूण त्या वर्साचो परम याजक कसो ताणें अशें बाकीत केलें की जेजू पोरजे पासत मरचो आसलो आनी न्हूच पोरजे पासत, पूण देवाचे आयज पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक खुर्चे पासत. त्या दिसांतावन ताका जिवेशी मारूंक ते येवजिताले. देखून जेजू जुदेवा मदें उक्तेपणी भोंवनासलो, पूण थंयसरलो भायर सरून अरण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफ्राम नांवाचे नोंगरांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो. जुदेवांचे पास्क लागीं पावलें. पास्का आदीं आपली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांवांनी तावन जेरुसल्याक चडून गेलो. तीं जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता? तो उत्सवाक येतलो की ना? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, सगळो संवसार देवाची रचना. एकल्याच देवान आमकां रचल्यांत आनी मनीस कशी आमी सगळीं एक मनीसकूळ. पूण ह्या संवसारांत वेगवेगळे देश आसात. भूगोळ, जॉग्रफी आसा. वेगवेगळ्या भासो, रंग, दस्तूर, धर्म इत्यादी. पूण मनीसपण एकूच गरीब वो ग्रेस जावन. पवित्र पुस्तकांतूय आमकां मेळटा इस्रायल राष्ट्राच्या भुरग्यांक जोळीमोळी शिंपडायल्यांत तांकां जमा करतलो आनी आपल्या देशांत परतून हाडटलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत कायफस परम याजक बाकीत कोत्ता आख्या राष्ट्रां पासत मरण जेजू सगळ्या राष्ट्रांक एक करतलो. जेजून तशेंच केलें. सगळ्यांक एकाच देवाक पवित्र आत्म्या वरवीं एक पवित्र सभा घडोवन हाडली आनी हे पवित्र सभे वरवीं सगळो संवसार एक जावन मागणें केलें. बापा ती सगळीं एक जावन पवित्र सभा नवी इस्रायल पोरजा. सोत मानता ह्या मागण्यांत एक पवित्र सभा, एक बावाट आनी एकाच देवाक आमी मानता. अशें जाल्यार हेंच तें एक पवित्र राष्ट्र जे जेजून आपल्या मरणा वरवीं जोडून घेतलें. ह्या वर्सांत आमी पाप सायबाचो हुस्को धरून परिशोध आपयलेल्या आनी तिचो मुखेल विशय. एकचारान सभागिलीपणान आमचे मिसांव आमी फुडें व्हरूंक आमी एकाच बऱ्या गवळ्याचो हिंड कशें आमची मोदें एकचार आनी सभागिलीपणान जिवन आमची क्रिस्ती मिसांव दर दिसा जिवंक वावुरया.